तो विषय असा तो इतलो की तुमका तिकीट ना तुम्ही पुढे कितें म्हाका तिकेट ना, पक्षाची तिकेट ना, पूण हांगासरले जनता जनार्दनाची म्हाका तिकेट आसा हेची म्हाका फील मेळूंक लागली. काल सांजे वेळा ज्या पद्दतीन बैठक जाली आणि जे तुटून पडले आमचे कार्यकर्ते, तातूंतसून आमी निर्णया कडेन वतान हांवें तांकां सांगलें म्हाका 2 दीस दी म्हणून, कारण म्हाका पक्षाच्यो काही जबाबदाऱ्यो आसात ज्यो घेतलेल्यो जबाबदाऱ्यो हांव अशें अर्द्यार उडोवंक शकना. तेतूंतसून हांव मुक्त जाता, कंप्लीट करून दिता पक्ष सोडटा आणि स्वतंत्र वयता वता. इंडिपेंडंट वचचें पडटा आणि कारण आनी पर्याय ना. आणि 1-2 पक्ष हांगा नवीन दुकानां घालून जरी गोव्यांत आयले, तांची आग्रह आसा की तुवें येवचें आमच्या कडेन, पूण म्हाका तें जड जाता. इंडिपेंडंट ह्या फावटी म्हज्या अंदाजान आमच्या पक्षाकूय एंटी इनकम्बन्सी खूब आसा. आमच्या पक्षाक सद्या अजूनय आसा त्या भारतीय जनता पार्टी. ताचेर ही पाळी येवप पक्ष हे म्हाका दिसता पक्षाक मांद्रे पुरतेच न्हय, उर्वरीत गोव्यात सुद्दां हे पक्षाक हे वखचें पडटलें. आज तुमच्या वांगडा काम करपी मायकल लोबो बीजेपीन आसलेलो, बीजेपीतून तेणी आता दुसऱ्या पक्षान गेलो. तो घेतलेलो निर्णय योग्य आसा तेजो? ना, हांव दुसऱ्याच्या निर्णयार उलोवचो ना, कारण गेली 5 वर्सां हांव काय म्हजेर कसली पक्षांत जबाबदारी नसली, त्यामुळे ताणें चूक केली का बरोबर केलें हें हांव उलोवचो ना. सर तुमच्या जे 48 बूथ जे आसा ते बूथ तुमचे कडेन तुमचे आता रेडी आसा? 48 बूथ म्हजे परफेक्ट कंप्लीट आसा. तुम्ही केन्ना पक्ष सोडटा हांव वाट पळयता. हांव म्हजी वल्कलां जी आसात पार्टीची, मॅनिफेस्टो कमिटी वगैरे, ती हांव उतरोवन दिता, दवरता आणि मागीर घोशणा करता. आयज जातले कदाचित हांवें काल 3 दिसां भितर घेवया निर्णय म्हटलो. आज 1 दीस सोंपलो, फाल्यां पर्यंत किंवा मॅक्सिमम परवा. सर एक लास्ट प्रश्न असो विचारता. ना, दबावाचो प्रश्न. लास्ट टाइम अशाच गोष्ट जाल्ली की तुमकां इंडिपेंडन्स रावा म्हणून सांगलें की आणि तुम्ही लास्ट पर्यंत पक्षाकडे तुम्ही तुमची लास्ट आणि आतांची हेतून फरक असो आसा. लास्ट ही 4th निवडणूक आसा. तो खरोच आमदार जेणे राजीनामा दिवन बीजेपीत प्रवेश केल्लो, तो खरोच 5 वर्सां खातीर निवडून आयलो. मागीर ताणें निवडून आयिल्ल्या पक्षाचो विश्वासघात करूं, पूण ताणें राजीनामो दिवन काँग्रेसीचो एक आमदार कमी केलो आणि भारतीय जनता पक्षाक मदत केली. सर एक वेगळो प्रश्न आसा, ताका लागून 3.5 वर्सां खातीर उरलेल्या ताका तिकीट दिवप पक्षाची जबाबदारी आसली. ही जेव्हा अमित शहा सारख्या राष्ट्रीय अध्यक्षान म्हाका सांगलें, तेव्हा हांवें म्हटलें ओके, आणि हांवें फाटीं सरलो. आता इट इज नॉट अ क्वेश्चन. आता 5 वर्सांची पूर्ण जाल्यात आणि 5 वर्षांत तेणी डेव्हलपमेंटल कामां नील केली. आणि खास करून जे म्हजे दूरदृष्टीचे जे प्रोजेक्ट असले, इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो हांवें उल्लेख करूं ना अजून, हे सगळे तांणी ठरोवन कुशीक दवरले आणि ताचें लक्ष हे केवळ कोस्टल लायनीचेर उरलें. ताका हिशोब सगळ्यांच्या कॉटेजींचो आसा, हॉटेलांचो आसा, रुम्सांचो आसा. हांगा बेकार भुरग्याचो ताचे कडेन हिशोब ना. खंयचेंय सरकार येवनी त्या सरकाराक हेवटेन तेवटेन ट्रॅक हालोवपाक दिवचें ना, बदलपाक दिवचें ना. आणि एक जे विरोधी पक्षाचो एक जबाबदार अंकूश जेंचेर लागता, म्हणजे पेडणे तालुक्यांतली विकासाची कामां हांव करतलो, ती कोण आडोवंच शकना, कारण गव्हर्मेंटांनी पयलींच घेतलेली आसात. आतां गव्हर्मेंट कॅनॉट गो बॅक. इट कॅन बी तेरेकोल ब्रिज, इट कॅन बी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इट कॅन बी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और हॉस्पिटल फॉर दॅट मॅटर. पण एक सरकारचेर अंकुश दवरप हे एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून. सध्या तुम्ही ज्या पार्टीन ना त्या भाजपाची सत्ता येयली तरी तुमचो निश्चित. अरे ना जाल्यार म्हाका सांग, PCच्या परीक्षेक ज्या भुरग्याक 19 मार्क पडटात, तो दुसऱ्या दिसा PSIच्या परीक्षेक बसता आणि तो केवळ पास जाता न्ही, PSIक 99 घेता. म्हणजे SSCक नापास जालो भुरगो आदले दिसा आणि दुसऱ्या दिसा ताका BSCक बसयलो आणि BSCक बसून तो केवळ पास जालो न्ही, फर्स्ट क्लासान आयलो न्ही, डिस्टिंक्शनान आयलो न्ही, गोल्ड मेडल मेळयता. ही किमया एका कॅन्डिडेटाच्या बाबतीत न्ही, असले म्हजे कडेन 9 केसीस आयल्यात.
नो केस. बीजेपी सरकारान अशा पद्धतीचे गोष्टी चालतात. हा, त्यामुळे तेंचेरूय जालो तरी वचक दवरूंक जाय, नाजाल्यार फुडल्या काळात ऍडमिनिस्ट्रेशनान कसले लोक वतले याचो अंदाज येता. सर, मांद्रे मतदारसंघात आणखी इंडिपेंडन्स एक दोन कॅन्डिडेट असतात, त्यांना तुम्ही फाटी काढतले? ना, हांव फाटी काडचो ना कोणाक, तेंच्यांनी आपशीच फाटी काडचे. आज सकाळी म्हजे कडेन एकटो पार्टीचो अलायन्स पार्टीचो कॅन्डिडेट आसलो, आज सकाळी म्हजे कडेन आयिल्लो. समजलें? दीस थोडे आसा तुमचे कडेन, तुम्ही कसे टॅकल करता? दीस थोडे असले तरी लक्ष्मण पार्सेकार हो इंडिपेंडंट उमेदवार जरी असलो तरी तो जनतेचो उमेदवार जाता. येस. म्हणजे 2017 पार्टीन म्हाका तिकेट दिल्ली, पूण हांव जनतेचो उमेदवार जावं शकलो ना. ह्या फावटी पार्टीन तिकेट दिवंक ना, पूण हांव उमेदवार जनतेचो जाला.